माझें नाव संदीप ढवळीकर, हांव देवस्थानच्या कमिटीर आसा। मकर उत्सव सादारण 2012च्या आसपास तेन्नाच्यान सुरू जाला। हांगा नवरात्रान सगळे देवळांनी कितें ना कितें कार्यक्रम आसतालो, मकरां आसतालीं, पूण हे देवळान तशें नवरात्रेक साठी कांयच अशें नाशिल्लें। देवूळ बंद जातालें। मग लोकांक हांगच्या लोकल लोकांक तांकां कितें तरी हांगा देवळान कितें तरी एक उपक्रम चालू आसचो अशें तांकां दिसलें। तेणें आमच्या कमिटीचेर कानार घातलें। तेन्ना आमी ठरयलें की कितें तरी सुरू करुया। मागीर आनी मकर हें बी आमी चालू केलें तेन्नाच्यान 2012तल्यान, आनी आतां पर्यंत चालू आसा आमचें। सहभाग आमचे सगळे कमिटी आनी लोकल हांगचे गांवचे, कपिलेश्वरचे, ढवळी ग्रामस्थ, फोंडेच्यानूय लोक येता, सगळ्यांचो सहभाग आसता। आमच्या हातून आमचे 25ठांतले आमचे हांगा ह्या देवळान कपिलेश्वर आनी गणपती आसा। ह्या दोनांचे उत्सव मुर्ती ह्या मकरान बसयल्यो जाता।